महिन्याचा पगार येता तसे आता गृह आधार योजनेचे पैसे दर महिन्याचे 10 तारखे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांनी येतले। पण ते खातीर तांकां मे महिन्या पयलीं जीवित तसे उत्पन्नाचो दाखलो म्हळ्यार लायफ आणि इन्कम सर्टिफिकेट सादर करप गरजेचे आसा। अशें केलें ना जाल्यार गृह आधाराचो लाव मेळप स्थगीत जातलो। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। लायफ सर्टिफिकेट आणि इन्कम सर्टिफिकेट दिवंक नाशिल्ल्या कारणान 50,000 परस चड बायलांक गृह आधाराचो लाव मेळना। मे महिन्या पयलीं तांणी ही प्रमाणपत्रां सादर करची, ना जाल्यार तांकां हे योजनेचो लाव मेळप स्थगीत उरतलो अशें बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान सांगले। महिन्याचो पगार येता तसो गृह आधाराचे पैसे दर महिन्याचे 10 तारखेक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वेळा भितर अर्थीक मदत दिवपाची येवजण चालीक लायली। हे योजनेवरवीं सुमार 2 लाख बायलांक दर म्हयन्याक 1,500 मेळचे, हे खातीर तांकां 2 म्हयन्या भितर लायफ आनी इन्कम सर्टिफिकेट सादर करप सक्तीचें केलां। हे विशीं अधिक माहिती दितना बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले, सध्या 1.5 लाख बायलांक दर म्हयन्याचे 10 तारखेर हे योजनेचे पैसे येतात। तांणी वेळा भितर लायफ आणि इन्कम सर्टिफिकेट दिल्ल्यान ती हे योजने खातीर पात्र थारल्यात। पण 50,000 लाभार्थी असे आसात तांणी अजून मेरेन लायफ सर्टिफिकेट आणि इन्कम सर्टिफिकेट दिवंक ना। ह्या कारणाक लागून ह्या बायलांक म्हयन्याचे 10 तारखेर पैसे येनात। आम्ही एप्रिल ते मे महिन्या भितर ही प्रमाणपत्रां जमा करची अशी सुचोवणी ह्या लाभार्थ्यांक SMS आणि नोटिसे वरवीं धाडल्यात। जर मे महिन्या पयलीं ही प्रमाणपत्रां दिली ना जाल्यार तांकां हे योजनेचो लाव मेळप स्थगीत जातलो आणि तांणी ही प्रमाणपत्रां दिले उपरांतूच लाव परतून सुरू जातलो अशी माहिती अधिकाऱ्यान दिली। पयलीं ज्या म्हयन्यात योजने खातीर नोंद जाल्ली त्या म्हयन्यातच दर वर्सा ही प्रमाणपत्रां दिवप सक्तीचे आसताले। देखीक जर कोणाचो जानेवारीत वा जूनात लाव सुरू जाला तांकां दर वर्साचे जानेवारी वा जून म्हयन्यातच प्रमाणपत्रां दिवची पडटाली। हे विशीं चडशा लाभार्थ्यांक माहिती नाशिल्ल्यान बोवाळ जातालो। आता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या लाभार्थ्यांक दर वर्सा एप्रिल आणि मे महिन्यात ही प्रमाणपत्रां सादर करपाची मेकळीक दिल्ल्याचे अधिकाऱ्यान सांगले।